25 जून 1975 देशान काँग्रेसीन आणीबाणी जाहीर केल्ली। ताका लागून हो दीस भाजप काळो दीस म्हणून राज्यभर पायटलो। ह्या वर्सा ह्या घडणुकेक 50 वर्सां पुराय जाल्यात। नव्या युवा पिळगेक इतिहासाची वळख करून दिवपा खातीर ही कार्यावळ आयोजीत करतले अशी माहिती भाजप सरचिटणीस दामोदर नायक हांणी पत्रकार परिशदेंत दिल्या। काँग्रेसच्या राजवटीन भितर एक काळो डाग जो संपूर्ण देशात त्या वेळाचेर घडिल्लो तो म्हटल्यार आपत्काल म्हणजे आणीबाणी आणि आणीबाणीचो हो त्या वेळावयली जी यातना आसतल्यो आणि तो काळो दीस तो आज पर्यंत कोणूच अजून विसरूना। सत्तेचो या माज पळयत आशिल्लो ते सत्तेचे माजाचे रूपांतर सत्ता टिकून दवरपा खातीर खंयच्याय थरार वचपाचे जे कृष्ण कारस्थान जे पळय केले कृत्य केल्ले तातूंत भितर इंदिरा गांधीच्या त्या वेळावयली सगळ्यांची आठवण सगळ्यांक खबर आसा। आणि फाल्यां 25 जून हो तो आणीबाणीचो दिवस जो आसा तो काळो दिवस आसता। फाल्यां आमी विविध प्रोग्राम वेगवेगळ्या मतदारसंघात आमी घेवन तो मनयतात। 25 जून 1975 हो दीस तेन्नाचो तो कित्याक लागून घडलो तो सगळ्यांक खबर आसा। तातूंतले डिटेलान हांव वचना, संक्षिप्तपणे सांगतना इतलेंच याद करता। प्रायम मिनिस्टर इंदिरा गांधीन जी प्रॅक्टीस केल्ली मॅनिप्युलेट करून जे इलेक्शन जिखपाचें जे 1971 जाल्लें त्या 1971चे प्रकरण कोर्टान गेलें आणि अलाहाबाद कोर्टान त्या वेळाचेर कितें नॉन एंड वॉइड करून ते इलेक्शन भायर मारलें आणीबाणीचे दिसा फाल्यां। आणि जे लोक तातूंत भितर हुतात्मे जाले, जे लोक तातूंत भितर जे मार्टीर गेले तांणी आपले सगळे सर्वस्वपणाक लावून ह्या आणीबाणीक विरोध केलो आणि मागीर परत एकदा त्या लोकशाहीची मूल्यांं जिवंत दवरपा खातीर प्रयत्न केलो। ते आमच्या हातूंत भितर ना, तांकांय मी तितलेच हातूंत भितर याद करता, तांकांय तशी श्रद्धांजली दिता। आणि फाल्यांचो दिवस हो विविध कार्यक्रमांनी आमी सादर करतले। तुमकांय